सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज कार्म सायबिणीची परब आमी मनयता आनी मिसाची भेट कार्म सायबिणीच्या मानाक आमी भेटयता. दुसरे दिसा देवाक दिन वासून सावियोला फेर्नांडीस ही मिसाची भेट भेटयता. ताचे बरोबर आमी देवाक दिन वासूया सगळे देण्या पासत. आयज कार्मेलीन पिंटो आपलो जल्माचो दीस मनयता, ताका आमच्या मागण्यान दवरुया. एल्विरा तावरीस आनी फामील आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता. सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. खरीत भाशेन आयज आमच्या मागण्यान दवरुया जॉय फेर्नांडीस. हो एक भुरगो शेतकार तोरणाटो जो उगडास आसतलो. जायते फावटी आमी ताचे पासत मागताले, माडा वेलो पडलोलो आनीक आयज ताची सर्जरी आसा. खरीत भाशेन ताचे पासत मागुया ताका देवान पिकोवणेचो हात लावंक आनीक ताची काळजी घेवंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, कार्मेल दोंगरार जायत्यो मिलाग्री घडटात. एलिजा प्रवादी थंयसर पदवेन भरलेलो वो देवाचे पदवेन भरोन वायटाचेर ताणें झूज मांडलें आनी तो जैतिवंत जालो. ह्याच दोंगरार आंकवार मारिया सायमन स्टॉक हाका हें बेतीन दिता, ब्रावन स्कॅपुलर ताका आमी म्हणटा. खरीत भाशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत बरवशान भरलेलें, आमचें क्रिस्ती जिवीत भावार्थान भरलेलें आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत नवसरणेन भरलेलें जावं आमकां ही कृपा मागुया. आनीक जायते फावटी आमचो भावार्थ विस्वास आमी बेश्टे चालते वस्तूचेर दवरला जायत. व जायते फावटी आमी ह्या संवसाराच्यो शक्त्यो आसात तांकां भियेल्याव जायत. ही सगळी भिरांत देवाच्या हातान घालून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. भाव भयणीनो, किरीत भाशेन मागुया आमच्यो कार्मेल सिस्टर्स क्लायस्टर कामल ज्यो आमच्या शेजाऱ्याक आसात, आमचे फिरगोजीन आसात, तांचे पासत मागुया तांचें हें जिवीत जें तांणी देवाक भेटयलां
त्या जिविताचेर देवाचो आशिर्वाद घाल आनी तांचे वरवीं जायतें पवित्रपण आमकांय फावो जावंक तांचे पासत मागुया. सर्वेस्परा भोव वर्त्या बापा, आदल्या करारांत कार्मेल दोंगर तुवें प्रवाद्यांच्या मुणयारपणान नावाडलोय आनी नव्या करारांत तुज्या पुताचे माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. हे आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. जाकारियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायोन कोर आनी खुशाल जाव. हो पोले हांव येता, तुजें मोदें ठिकाण करूंक येता असो उलयता तो सोर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सोर्वेस्पोराक एकठवतलीं, ती ताची पोरजां जातलीं. पूण तो तुमचें मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दोलबाराच्या सोर्वेस्पोरान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तो ओळखतलो. पवित्र देसांत आपले दायज कशें सोर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसलेम आपले खाशाचें घर घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सोर्वेस्पोराक मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा थावन उठून येता. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पुतूर म्हणया. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर्त बोलिश्टान म्हाका केली ओजापां, पवित्र ओर्चीत सोदां ओर्चीत ताचें नांव. जाबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तोल्या थाय आमचो देव पिणकेक काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर्द दोतोल्यांक धांवडायता. जाबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुखेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, ग्रेस्कांक जाल्यार खाली उडून करून परतिता. जाबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास दवरून आपल्या दोया मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. आब्रामाक आनी ताचे दुवांक पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जाबाब. म्हजो आत्मो सोर्वेस्पोराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उद्गार. भागिवंत आंकवार मारये, तूं सोदोयव, तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच
ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, आंकवार मारिया आमची सायबीण माय संवसारान जितलेय पावटी दिसती पडटा तेन्ना एक संदेश, खेरीत संदेश घेवन येता. आनी ह्या संदेशाची गरज कित्याक आमी मनशां आमचें जिवीत एका वांकडे वाटेर घेवन गेल्लें आसा. तर ताची नवसरणी करपाक, तें परतून नव्यान बांदून हाडूंक, परतून आपल्या पुताची पाटलावदार आमी बरे भाशेन जावपाक सदांच हो संदेश आंकवार मारयेचो. वेगवेगळ्या जाग्यांचेर सायबीण माय दिसती पडल्या. तातूंतलें एक ह्या कार्मेल दोंगरार. आनी कार्मेल दोंगराची आमकां खबर आसा, जशें सुरवातेक आमी उगडास केला, एलिजा प्रवादी ह्या दोंगराचेर हे बाल प्रवाद्याचे जे बाल देवाचे जे प्रवादी आसले तांकां हारयता वा तांकां तांचें निसंठन करता. कित्याक राजा आनी राणी जी आसली तांकां ती देव करपाक लागलेली आनी ह्या बाल देवाक ती बसतालीं. ही बोकरूंची राणी जिजाबेल आसली ती. आनी तेन्ना आपलो भावार्थ सांबाळूंक, भावार्थ राखूंक एलिजा प्रवादी मुखार सरता आनी ह्या आव्हान एके वाटेन ह्या बाल देवाचे प्रवादी, दुसरे वाटेन एलिजा देवाक योद्न भेटयतात. जाल्यार एलिजाचो योद्न देवान मानून घेतलो आनी तेन्ना एक खोटे प्रवादी जे आसले तांचें सगल्यांचें ताणें निसंठन केलें. ह्या कार्मेल दोंगरार भाव भयणीनो, हो इस्रायेलान आसा कार्मेल दोंगर. आयच्या दिसाचें जें वाचप आसलें तें सिनाय दोंगराचें, जंय मोइजेस वयर दोंगरार चडटा. कित्याक थंय उजो जळटालो आनी एक झिलकूट आसा तें जळटालें पूण तें काबार जायनासलें. देखून तें पळोवपाक गेल्लो आनी ताका देवाचें दर्शन जालें. देव ताचे लागीं उलयलो, देवान ताका वेंचून काडलो आनी परजेक सोडोवचे पासत पाठयलो. दोंगरार देव मेळटा जाल्यार गांवांत येवन जें कितें दोंगरार दर्शन मेळ्ळां ताचो परिणाम ह्या गांवांत वा लोकां मदें जाता. सायबीण माय कार्मेल दोंगरार दिसती पडली तेन्ना सायमन स्टॉक हाका हें बेतीन दिलें आनी हीच मागणी परतून परतून नवसरणेची, पवित्रपणाची, कॉल टू होलिनेस. आनीक ह्या पवित्रपणाक आमी पावचे पासत जी शिकवण तिच्या पुतान आमकां दिल्ली आसा ती आमी पाडूंक ती आमकां उलो मारता. कार्मेल दोंगरार मिलाग्री घडटात. भाव भयणीनो, आयज हो कार्मेल दोंगर आमकां जण एकल्याक आमचें जिवीत जावपाची गरज आसा. आमचे जिविताचे दोंगर जे आसात तांचेर चडपाची आसा आनी ह्या आमच्या दोंगरांचेर, आमच्या जिविताच्या दोंगरांचेर मिलाग्री घडपाक जाय. कित्याक वेगवेगळे तरेन आमी आयज ह्या संवसारान घुसपल्लीं आसा, घोडे सांडलेलीं आसा, घोडे आमचेर आकांत आयिल्ले आसात. जायते पावटी आमचे मुखार हे असले दोंगर उबे जाल्ले आसात आडकोडींचे. जायते पावटी आमचे फातकाचे दोंगर तयार जाल्ले आसात, आमचे आशेचे दोंगर तयार जाल्ले आसात. आयज समाजान अनितीचे दोंगर तयार जाल्ले आसात. ह्या सगळ्या दोंगरांचेर जेन्ना आमी चडटा तेन्ना थंयसर मिलाग्री घडपाक जाय. आनी ह्या दोंगरांचेर जरी तर मिलाग्री जातल्यो जाल्यार हें पवित्रपण गरजेचें, जेजूची शिकवण गरजेची आनी आमी देवाची खुशी करूंक गरजेची. जेजून म्हणलां तशें, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी आवय, जो कोण देवाची खुशी करता तो. भाव भयणीनो, जायते पावटी हें वाचप वांकड्या मनान समजून घेतलेलें आसा की सायबीण माय येयली, जेजूची आवय मेळूंक आयली आनी ताची भाव भयण मेळूंक आयली, पूण जेजून तांकां किकोंत केली.
ना, जेजून तांकां किकोंत करूंक ना. पूण खरेपणी ताचे आवयन, जेजूचे आवयन देवाची कुशी पाळल्या आनी देखूनच आमकां सोडवणदार मेळ्ळा. जरी तर ती ही देवाची कुशी पाळी नासली जाल्यार सोडवणदार हे भाशेन आमकां मेळचो नासलो. तर भाव भयणीनो, देवाची कुशी खरेपणी पाळल्या आनी तिणी हीं उतरां म्हणल्यां, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. तर आपल्या आवयन केल्लें हें सोत आनी आपल्या आवयन पाळलेली देवाची कुशी सगल्यांनी पाळपाक जाय, हें तो आपल्या ह्या शिसांक सांगता अशें दिसता. जे भाशेन म्हजे आवयन हें सोत मानून घेतलां, देवाची कुशी पाळल्या, म्हजो भाव म्हजी भयण जातलो जाल्यार हीं जीं सगलीं आसात देवाची कुशी पाळपी जालीं जाल्यार तुमच्यान म्हजो भाव म्हजी भयण जावपाक जाता. तर भाव भयणीनो, हो सयेक आमकां मेळटा तो पिड्ड्यार करचो न्हय. जेजूचो भाव, जेजूची भयण जावपाक जाय तुका 7 दिवस आयज जेजून सांगल्या. सायबीण मांय भाशेन देवाची कुशी पाळ, सायबीण मांय भाशेन देवाचे कुशेक उक्तो राव, सायबीण मांय भाशेन ही देवाची कुशी पाळपाक तुजें पावल मार. तेन्नाच ह्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान घडटल्यो आनी आमचें जिवीत कार्मेल दोंगरा भाशेन एक पवित्र दोंगर आनी ह्या दोंगराचेर मिलाग्री जातल्यो. गायन घेऊया C35, पेज नंबर 43, C35. तो आमकां जिविताचो अंगो जातलो. तुझ्या उदारपणात आमकां दाखांचो सर म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मरेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या आसनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्म सायबिणीक, निती आंकवार मरीक आमी आज नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीच्या वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा. फिलिपिनार आमचे गवळी बापा. सिमा आमच्या दारी गवळी बापा. सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. ताका दिसता मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजोडीत मुखामपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरेद्याची मागीर सांगाती बागेवन झुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. कार्मेल दोंगरार देव रावता. कार्मेल दोंगरार देव बेट्टा. कार्मेल दोंगरार देव ओचोरिया आमचे पासत करता. आमचें जण एकल्याचें जिवीत असलेंच कार्मेल दोंगरा भाशेन जावंक उबारुया आनी देवाच्या हातान घालुया. सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. जी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणें पडूंक नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे
सुभागी कुसवो अंकवार मरयेचो सासणाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, भाग्यवंत अंकवार मरीक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय, देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज क्लॉयस्टर्ड कामल कॉन्व्हेंटान परबीचें मीस 4 वाजता जातलें. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माई, पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माई, चुरचुरे गोर म्हजे, हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्याच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकृतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वसावांची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजी मजतीन हांव चोयत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओतोर व्हरता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो आपूच येसू. भाग्यून मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो आपूच येसू. भाग्यून मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चितायेंसा उष्ट्रामध्ये तू सुदैव आनी सुदैवचो आपूच येसू. भाग्यून मरे देवाची माई, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यून ती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर वस्कूत काळजाच्या. माग करचे पासून जा शेरात देवाच्या म्हणयाऱ्यांची विनंती कर. सगळ्या देवाक भेटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात. तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी. प्रार्थुया. हे सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता.
आनी मागता हांव तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगल्या पिडेवंतां पासत करीत भाशेन मागुया जे कोण आपली सर्जरी करतात तांचे पासत मागुया हॉस्पिटलांनी कश्ट वतात घरांनी कश्ट वतात तांचोय उगडास करुया आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा सोमया म्हजे मागणें आयक सोमया आसूं तुमचे सवें प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं पांयान घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 Marie, सदांच आदार तुजो जावं शेवट ह्या मागण्यांचो तुका केल्यार देखून He